ग्रामीण मित्र ही केंद्र सरकाराची योजन आता राज्य सरकार पुढे व्हरता। जायत्या योजनांचो लाव आता 14471 हो नंबर डायल करून लोकांक घरा बसून घेवपाक मेळटलो। हाचेर मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली। 400 सुमार ग्रामीण मित्र आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। ग्रामीण मित्र जे पयली ही कॉमन सर्व्हिस सेंटर ही लोकांच्या घरापर्यंत पावपा खातीर केंद्र सरकाराची योजना राज्य सरकारान ग्रामीण मित्र म्हणून फुडें आयल्या। केंद्राच्यो सगळ्यो योजना आणि राज्याच्यो सगळ्यो योजना घरा कडेन बसून डायल 14471 हो नंबर डायल केलो आसत जाल्यार घरा कडेन आमी सर्वीस दिवपाक शकतली। ही ग्रामीण मित्र योजना आसा। IT डिपार्टमेंटाचो आमचो नवो इनिशिएटीव केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो सेवा घरापर्यंत पावपाक। 170 ग्रामीण मित्र 400 प्लस आसा। गोय हे देशाचे पयले राज्य आसा की अशा पद्धतीन डिजिटली ग्रामीण भागात कनेक्ट जाता आसतना अशा पद्धतीन ग्रामीण मित्र हे एकत्र येता आसतना आमी पळयताले की हांव पळयतालो की कॉमन सर्व्हिस सेंटरार सातत्यान वेगवेगळ्यो सर्विसीस ज्यो तुमी दिवपाक शकता नो डावट म्हणजे तुमी गोंय सरकारच्यो सगळ्यो सर्विसीस इजिली तुमी दितले तुमकां ल्हानसो रेग्युलेशन भितरल्यान मेळटलो। म्हाका खबर आहा इट इज नॉट अ बिग थिंग। आमी म्हटलां की तुमी जो आतां 200 जर सर्विसीस क्रॉस केले आसत तर आमी 5000 ऑनररियम तुमकां एवरी मंथ हे पे करतले। ताची सिस्टम तुमी केली आसा एवरी मंथ 5000 ऑनररियम पे करतले। हाच्या फुडें वचून आमी जे सांगलां की EDCच्या मार्फत सॉफ्ट लोन आणि ते बी कितें जो ग्रामीण भागात आसा आणि जर वुमन आसा जाल्यार इथे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आमी 2 लाख रुपया लोन दिला आहा ते तुमकां दितले। तुमच्या सेंटराचो ब्रँडिंग जावपाक जाय, तुमच्या सेंटराचेर कळपाक जाय। आयज पर्यंत तुमचे सेंटर खूब कमी लोकांक खबर आसतले बट ते सेंटर हे केंद्र सरकाराचे आसा, ते सेंटर गोंय सरकाराचे आसा हे लोकांक कळपाक जाय। आणि त्या सेंटराचेर आपल्याक जर कसल्यो सर्विसीस केंद्र सरकाराची जाय, आपल्याक जर खंयची सर्वीस गोंय सरकाराची जाय जाल्यार एका अर्थात आमी सरकाराच्या ऑफिसाची चावी तुमच्या कडेन दिता हे म्हणपाक काय हरकत ना। तुम्ही ते ऑपरेट करपाक शकतले। जवळजवळ 200 ते 250 असे काही लोक जे लोक या आमचे लोक म्हणजे आमच्या लोकांचे पारदर्शक आमच्या लोकांना दंड दिवपाक केले ब्रिटिशांनी केले रूल्स जे आसा ते वेगळे शेअर करपाक बिल तरी संसदेत हाडिल्ले आसा। मागीर सिव्हिल कोड आसलो, क्रिमिनल कोड आसलो, म्हणजे पण तांणी जर विचार केला की काहीतरी आमच्या हिंदुस्थानातल्या जात्या लोकांक ताका जास्तीत जास्त दंड दिवप ह्या भावनेन तांणी केलो, जास्तीत जास्त पयशे कलेक्ट करप ह्या भावनेन तांणी केलो। ते सगळे लोक ते सांगपाक हेतू ह्या सगळ्या गोष्टीची बऱ्याची नांदी आणि विकासाची क्रांती त्या देशात घडून लायल्या। गोंय जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा टुरिझम कॅपिटल ऑफ इंडिया करूया आणि आमचे धोरणय आसा ते करून घेवपाक ह्या वाटेन आमी लागल्या की क्रिएटीव कॅपिटल करूया। आता क्रिएटीव कॅपिटल करतले जाल्यार ताका 3 गजाली जाय पडटा, एक कनेक्टिविटी, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ई-गव्हर्नन्स जाय पडटा। इन्व्हेस्टराक तुमी जाल्यार आमच्या लोकांक कशें जाय पडटा ह्यो गजाल्यो इजी करपाक मेळटा। आमचे एक म्हणप आसा की टॅक्नॉलॉजी केन्ना भायर सरपाक शकना, टॅक्नॉलॉजी जाय पडटली आणि फुडें फुडें जे वता सर्विसीस कसल्यो आसल्यो टॅक्नॉलॉजी शिवाय कांयच जावंक शकना। आज पूर्वी आमी वाचतो जाल्यार टॅक्सी न्हू तांकां म्हणटा आमी टॅक्सी हेल्प करात, वॉटर स्पोर्ट्स जावं म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्स हेल्प करात, तुमचोच करात, तुम करात। रेग्युलेशन हाडटले, ट्रान्सपरन्सी हाडटले जाल्यार हे जे फक्त टॅक्नॉलॉजी हाडूंक शकता। जो आसा एडमिनिस्ट्रेशन भितर तो फुडें हाडपाचें कामूय आमच्या पंतप्रधान केल्लें आसा। तेंच्या लिडरशिपीचेर गोंयचे लिडर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या लिडरशिपीचेर आमी गोंय फुडें व्हरता। ते तेंच्यांनी सुद्दां गोंया भितर हे सगळे मेळचे गोंयच्या लोकांक मेळचे आनी हें काम करता आसतना ते तुरंत काम करणारे ते मंत्री जे आसात रोहन भोटे आसत त्याचे वेगवेगळे मिनिस्ट्री जे आसात ते आपापल्या मंत्रीपदांचो व्यवस्थितपणे लोकांक कसो फायदो जातो त्याच्या भितर सुटसुटीतपणाने कशें हाडून दितले हे जर केलें आसत जाल्यार सगळ्याच जाणांक सरकाराच्यो ज्यो स्किम्स आसा ते घेवपाकूय मेळटले। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।